आज कितें न्हेसचें प्रत्येक जावन घरांतून भायर वचोंक आसा जाल्यार फंक्शनाक जावं दी वा मिसाक जावं दी नोवेनाक जावं दी रेतीरेक जावं दी वा कामाक वेतना जावं दी कितें न्हेसचें आमचे बरें युनिफॉर्म आसा जाल्यार कांय टेन्शन आसना आमकां टेन्शन ना कित्याक एक ग्लोब घाल्यार जालें पूण तुमकां तशें न्ही हर एक दिसा हर एक रितीचें गलीचें म्हणटना खंयचें विंचचें खंयचें सोडचें खंयचें न्हेसचें असलें एक टेन्शन आसता तातूंत कांय वायट ना तें आमचें वास्तविकता तें आमचें दिसपडतें जिवीत जेजू क्रिस्त थंय बोमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सकाळीं उठले उपरांत आमकां जायते रितीच्यो दोशी आसात दोशी म्हळ्यार एका रितीचें टेन्शन कितें म्हळ्यार त्या दिसाच्या कामा विशयंत त्या दिसाच्या रांदपा विशयंत त्या दिसा करूंक आसच्या खंयच्याय एका निर्धारा विशयंत जावं पुरो दाक्तेर लागीं वचचें जाल्यार दाक्तेर कितें सांगत रिपोर्ट कशें येत आनी स्त्रियांक जाल्यार कितें रांदचें अशें जायते रितीच्यो राटावळी दोशी आमकां दोसतात टेन्शन आसात आनी ताचे सांगता आनी एक टेन्शनय आसा आज कितें न्हेसचें प्रत्येक जावन घरांतून भायर वचोंक आसा जाल्यार फंक्शनाक जावं दी वा मिसाक जावं दी नोवेनाक जावं दी रेतीरेक जावं दी वा कामाक वेतना जावं दी कितें न्हेसचें आमचे बरें युनिफॉर्म आसा जाल्यार कांय टेन्शन आसना आमकां टेन्शन ना कित्याक एक ग्लोब घाल्यार जालें पूण तुमकां तशें न्ही हर एक दिसा हर एक रितीचें गलीचें म्हणटना खंयचें विंचचें खंयचें सोडचें खंयचें न्हेसचें असलें एक टेन्शन आसता तातूंत कांय वायट ना तें आमचें वास्तविकता तें आमचें दिसपडतें जिवीत तरणाटी जर आपणे सोबीत दीस जे नहीं मात्र कुडीन बगाड सोशल मिडिया रे म्हजे फोटो घाल्ल्या वेळार इतले लायक्स येजे इतले व्यूज येजे इतले कमेंट्स येजे आनी त्या देखून दुसऱ्यांक इम्प्रेस करचे खातीर आपणे न्हेसजे म्हण चिंतात जाल्यार जाणटें इल्लें आपणाच्या कामाक कितें सूट जाता आपणाच्या व्यक्तित्वाक वा आपणाच्या त्या स्थानमानाक कितें होंदता त्या प्रमाणे ती न्हेसूंक प्रयत्न करतात आनी जे आमी न्हेसचें न्हेसण आमी कोण म्हूण दाखोवन दिता खंडी जावन एका धार्मीक मुखेल्याक ताच्या न्हेसमा मुखांत्र तो कोण म्हूण कळटा तशेंच आमी हर एकले न्हेसून येवच्या रितींत आमचें व्यक्तित्व कितें आमचें आउटलूक कितें आमची चिंतना कितें आमी कितें हेरांक दाखोवंक आशेता हें सकड हातून आमकां कळटा एक सांगणी आसा की तुजे इश्ट कोण म्हूण दाखय आनी तूं कसलो व्यक्ती म्हणून हांव सांगतलो म्हणून आनी तेंच न्हेसनाक आमी एप्लाय करचें जाल्यार तुजें न्हेसण हांव पळयतां आनी त्या मुखांत्र तूं कोण म्हणून हांव सांगता म्हणून म्हळ्यार म्हज्या न्हेसना मुखांत्र हांव कसलो व्यक्ती म्हणून हेरांक परगट करूंक जाता भोवन आनी भयणीनो हे आमच्या भायल्या न्हेसना विशयन जाल्यार आज पयल्या वाचपांत कोलोसेकारांक बरयलेल्या पत्रांत सा पावलो आमच्या आत्मीक वा भितरल्या न्हेसना विशयंत नियाळ करूंक आपयते आसा आनी तो आमकां विचारती आसा की वॉट आर यू वेअरिंग ऑन द इनसायड भितरल्यान तूं कितें न्हेसलाय जायते फावटी आमचे चिंतापो आमचें टेन्शन आमच्यो दोशी भायल्या संगतीक हुंदून आसले आसता
भितरल्या संगती विशयंत आंतरीक गजाली विशयंत आमकां थोडे पटी विसर पडटा आनी त्या देखून देवाचें उतर तवळ तवळो आमकां जागे ते आसा आनी तो आयच्या वाचपांत आमकां स्पश्ट सांगता की खनवळायेचें दायळायेचें दीनपणाचें मोवाळायेचें आनी सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. आमकां नेसाण म्हणटना जायत्यो संगती तातूंत आटापतात आनी नेसाण म्हणटना हर एक आमी मॅचींग आसचें बरी पळयता आनी त्या नेसनाक सरी जाल्लें तें आउटफीट आसा आनी तें सकड परफेक्ट मॅच जावचें बरें आमी पळयता. तशेंच हांगाय सा पावलो म्हणटा की कसले सकड संगती आमच्या आंतरीक नेस्पान आसूंक जाय. मुखारसून तो म्हणटा एकामेकाक सोसून व्हरा, एकामेकाक दुरसून कारण आसा जाल्यार एकामेकाक बक्षिया आनी तुमचें तें ह्या सगळ्या प्रास चड आसूंक जाय मोग. जें कितें आयच्या वांजलांत आमी आयकूंक आयकलें जेजून लुकाच्या वांजलांत लोकांक दिल्ली शिकोवन तेंच हांगा सा पावलो दुसऱ्या सुत्रांनी आमकां सांगते आसा. आतां सा पावलो आमचें नेसाण कितें जाय जें म्हणून सांगच्या वेच्या पयलें आमी कित्याक असलें नेसाण नेसजे गे म्हणून तो सांगता. आतां पळया, एक विद्यार्थी एका कॉलेजीक वा एका इस्कॉलाक वता आसतना त्या इस्कॉलाचें त्या कॉलेजीचें वा त्या संस्थेचें युनिफॉर्म न्हेसता. ह्या संस्थेन काम करचो हांगाचें युनिफॉर्म न्हेसता सोड न्हू आनी एका संस्थेचें युनिफॉर्म हांगा येवन न्हेसना. एका एक इस्कॉलाचो स्टुडंट त्या इस्कॉलाचें मात्र युनिफॉर्म न्हेसता सोड न्हू आनी एका इस्कॉलाचें युनिफॉर्म न्हेसना. तशेंच सा पावलो जर आमकां एका रितीचें नेसाण नेसजें जाल्यार तें कारण कितें म्हूण तो सांगता. तो म्हणटा पळया आयच्या वाचपाच्या सुरवेक देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचीं. देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचीं देखून कनवळायेचें दायळायेचें दिनपणाचें मोवळायेचें सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. तर मगाळ भोवन न्ही भणिनो आमी कित्याक न्हेसोंक जाय म्हणटना आमची आयडेंटिटी कितें म्हणून सा पावलो सांगता. आमची आयडेंटिटी कितें म्हणून आमकां पयलें कळीत आसा जाल्यार त्या प्रमाणे आमी न्हेसून वेता. न्ही गे मिसाक येताना आमकां कळीत आसा आमी खंय वेते आसा त्या देखून त्या प्रमाणे आमी न्हेसून येता. खंयसर पिकनिकाक वता आसतना खंयसर भोवंक वता आसतना आमकां कळीत आसा आमी खंयसर वेता गे म्हूण आनी त्या देखून त्या प्रमाणे आमी न्हेसून वेता. भोवंक वेताना आमी काजराक न्हेसून वेचें वस्तूर न्हेसना आनी काम करूंक वेता जाल्यार त्या दळा आमी कामाक सरी जाल्लें वस्तूर न्हेसता. तेंच हांगासर सा पावल म्हणटा तुमी कसले व्यक्ती. आमी गुंपिनल्ली गोविंद न्हय, आमी कोणगी नाका जाल्ली मनशां न्हय. बदलाक सा पावल म्हणटा आमकां हर एकल्याक विंचून काडलां. विंचून काडलां. जेजू जो आमच्या वांजलांत आपूण बरो गवळी म्हणटा आसतना म्हणटा की गवळी आपणाच्या शेळयेचें नांव जाणा. तो नांवान तांकां वळखता. थंयसर जायत्यो शेळयो आसूंक पुरो, जायते बोकरे आसूंक पुरो, पूण हर एकल्याक तो ताच्या नांवान वळखता. भोवन न्ही भणिनो तेंच हांगासर सा पावल म्हणटा तुमकां विंचून काडल्या. तुमकां विंचून काडल्यान एका प्रत्येक उद्देशा खातीर. कसलें उद्देश तें? तुमी पवित्र जायचे. न्हय आमी आमचें तें कांय उणें पडना, आमचें तें पातक ना, आमी 100% सांत आनी सांतिण्यो म्हूण. आमकां पवित्र कशें गे म्हळ्यार जेजून आमकां विंचून काडलां आमी अस्कत तरी पूण पवित्र जावचें एक मिसांव आमकां दिलां. त्या देखून सा पावलो ह्या आमच्या मिसांवा विशयंत आपयता आनी तो म्हणटा ताका आमी मोगाचीं. ताणें आमचो
लेख मीर नातल्या मापान ताणें आमचो मोग केला. हें जावन आसा आमचें आयडेंटिटी. आनी अशें जाल्ल्यान मुगाळ भोवन निबडिनो सांत पावलो म्हणटा तुमचें जिवीत ऑर्डिनरी जावंक नजो. बगार तुमचें जिवीत जावंक जाय स्पेशल. कितें म्हळ्यार तुमचें आपोवणें स्पेशल जावन आसा. कसलें नेसण आमचें जावंक जाय खनवळायचें कंपॅशन. खनवळाय म्हळ्यार कालें. खनवळाय म्हळ्यार आनी एकले सांगता कोस्टूंक आसची ती तांक. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार दी एबिलिटी टू सफर वीथ. जायते फावटी आनी एकलो कश्ट आसतना आमकां भोगता तो कश्ट ते आसा हांव तुजे खातीर मागतां बा म्हूण. ताका कनवळाय म्हणनात. आनी एकले लागीं आनी एकले सांगता कश्ट जें म्हळ्यार ताची दूख कितें आसा ती म्हजी कर्ण घेवची. आनी तेन्ना हांव केवल ताका पळोवन हांव तुजे खातीर मागतां बा म्हणून मुखार वचना. बदलाक ताच्या कश्टांक हांवें कशें स्पंदन करयत त्या रितीन हांव कार्याक देंवतां. दुसऱ्यान तो म्हणटा दयाळाय. दयाळाय म्हळ्यार कालें. दयाळाय म्हळ्यार मोगाच्यो ल्हान ल्हान करण्यो. व्हडलीं व्हडलीं कामां करचें म्हणना. बगार ल्हान ल्हान कामां. चिंत्या एकलो वाटसुरो कोण एकलो परकी मेळ्ळो ताका एक हांसो दिवचो. वा कुटुंबाच्या एका सांद्याक वा बेजारायेंत आसलेल्या एका व्यक्तीक एक उत्तेजनाचें उतर दिवचें. वा कोणी एकलो कश्ट सांगूंक आयला ताका हांवें सुस्निकायेन आयकोवचें. पळय ल्हान ल्हान करण्यो पूण ताचो महत्व ताचें मोल वा ताचो परिणाम विशेश जावन आसा. मुखार तो म्हणटा ह्युमिलिटी दिनपण. दिनपण म्हळ्यार आमकांच सकयल घालचें न्ही. म्हळ्यार हांव खंयच्याय खासाक प्रयोजनाक पडनातलो म्हजे लागीं कांय ना अशें म्हजे विशेंच हांवें उणें चिंतचें न्ही. बगार हांवें आनी एकल्याक वयर हाडूंक प्रयत्न करचें. म्हजें माट्ट हांवें सांबाळचें. म्हाका म्हजेच विशयेन उणेंपण भोगचें न्ही. बगार म्हजें तें आसच्या बरेपणा विशयेंत हांव होगळीक विचारतां वय पूण तितल्याच मापान आनी एकल्याक सकयल घालना. बगार आनी एकल्याक वयर वकूलचें प्रयत्न हांव करतां. मुखारसून तो म्हणटा आमचें तें आसा जाल्लें आनी एक वस्तूर खंयचें म्हळ्यार मीकनेस. मीकनेस म्हळ्यार मोवाळाय. मोवाळाय म्हळ्यार म्हजें तें आसच्या त्या एका सत्तेचेर कंट्रोल हाडचें. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार सेल्फ कंट्रोल म्हणटा हांव. सेल्फ कंट्रोल. केन्ना आनी एकलो म्हाका इन्सल्ट करता आनी एकलो म्हाका राग हाडयता तोवळ हांवें तक्षण स्पंदन करचें न्ही. बगार म्हजें तें आसचें बरेंपण वळखून सोंसणिकायेन ताका स्पंदन करचें. म्हज्या रिएक्शनाचेर म्हज्या इमोशनाचेर म्हज्या भोगणाचेर हांवें कंट्रोल दवरचो. मुखारसून तो म्हणटा तुमचें तें आसूंक जाय सोंसणिकाय. सोंसणिकाय. वय मुगाळ भोवन निबडिनो देवान आमचें तें इतली सोंसणिकाय दाखयल्या आनी तीच सोंसणिकाय आमी आनी एकल्याचेर दाखोवंक जाय. आवय बापूय भुरग्यांक बरें जाय जें म्हण आशेतात पूण भुरगीं आयकनातल्या वेळार तांकां तांचे इतल्याक सोडचें न्ही. तांचे तर असो बरवसो आमी सांडचो न्ही. बगार सुस्निकायेन तांकां आनीकय बरें करचें तें आमी आमचें प्रयत्न दवरचें. हें भुरग्यां विशयेन मात न्ही खरी एका संगती विशयेन जावं म्हाका एक वायट संवय आसा ताचेर हांव जैत उरूंक प्रयत्न करतां जाल्यार जायते फावटी प्रयत्न करतां पूण म्हजें हांव जैत जोडूंक जायना जाल्यार तितल्याकच सोडचें न्ही. म्हजें प्रयत्न हांवें चालू दवरचें. उपरांत म्हणटा तुमचें तें आसूंक जाय बोगसाणें. तुमचें तें आसूंक जाय बोगसाणें. आमचो संवसार कितें करते आसा. संवसार फारीकपणू रिटेलिएशन आज वयर वयर वकून धरते आसा. तें समाजाचो एक मोल कशें दाखयते आसा. आमची मुवी पळया थंयसर सूख केल्ल्यान मीठ केल्ल्यान उदक पियेजेच म्हणलें बरी ताका सूख केल्ल्यान ताचो परिणाम ताणें अनुभव करेजेच. पूण हांगासर जेजू आयच्या वांजलांत स्पश्ट रितीन आमकां सांगता की जो कोण तुका अन्याय करता ताका तुवें बोगसूंक तयार आसय जाय. आनी उपरांत तो म्हणटा की ह्या सर्व शेगुणां पैकी तुमचें तें आसूंक जाय मोग. आमी लोब न्हेसल्या उपरांत एक बेल्ट बांदता. तशेंच मिसाची मुस्तायकी घाल्ल्या उपरांत हांगासर एक नाडो आसा ताका कॉड म्हणटा. तें कॉड वा बेल्ट घालतना कितें जाता
ताचे भितर कितें वस्तू नेसलां तें आमच्या कुडीक टायट रावता. तशेंच ह्या सर्व शेगुणाक सांगात दवरचें कोणें मोगान. त्या देखून मोग तुमचें तें आसूंक जाय म्हणून सांव पावलो सांगता. तर मुखार भोव न्हय बडिनो, आमचें नेसान केवल भायलें जायना जावं दी, बगार सांव पावलून सांगचें बरें आमचें नेसान भितरलें जावं दी. आज हांव कितें न्हेसतां कुडी विशयींत आमी चिंतना, आज हांव दयाळाय नेसलां गे, कनवळाय नेसलां गे, बोगसाणें म्हजें तें आसा गे, मोगाचें बेल्ट हांव नेसलां गे, असलीं चिंतना आमच्या भायल्या कुडीक न्हेसतना असलीं चिंतना आमकां दसूं दी. आनी दसचें मात्र न्ही, त्या रितीनी आमचें जिवीत मांडून हाडूंक येवकरिस्तान येवचो जेजू आमकां ताच्या कृपेन बरोवं. नमान बाळोक जिजो पत्र आनी दायजी दबाय सांगाता मेळोन ह्या दसरा रोजेन मानून हाडटात काणी काणी कंता 2025 कोंकणी भाशेन काणी सांगचो स्पर्धो. लनातावन वडा पर्यंत 4 विभागांनी आनी 4 जाग्यांनी ते जावन आसात. मंगळुरान बिकरनकट्टे बाळोक जिजोच्या पुनशताच्या सालांत सप्टेंबर 27 तारखेर दनपारां 2:30 वरार, उडुपींत उजवाड पत्राच्या भागीदारपणान अनुग्रह सालांत ऑक्टोबर 4 तारखेर दनपारां 2:30 वरार, तशेंच पुत्तूरांत आयसेवायम पुत्तूर घटकाच्या मजतीन ऑक्टोबर 5 तारखेर दनपारां 2:30 वरार, कुंदापुरांत 28 सप्टेंबरांत कोटेश्वर कार्मेल आश्रमांत 2:30 वरार हो स्पर्धो चलतलो. तर तुमची नांवां सप्टेंबर 15 तारखे भितर तुमच्या लागशिल्ल्या जाग्यांनी नोंदवण करची. तशेंच तुमी 50,000 मोलाची इनामां जिखचो अवकाशय तुमचो आसतलो. काणयाचे शिकळ दायजी वर्ल्ड आनी कार्मेल किरण हे माध्यमाचेर प्रसार जातले. देव बरें करूं.